ॲप बेस्ड टॅक्सींक जायत्या टॅक्सीकारांनी विरोध केल्लो। हे धोरण गोंयच्या टॅक्सीकारांच्या हिताक ना असो आरोप करीत टॅक्सीकारांनी वाहतूक खात्याचेर मोर्चा व्हरून हे धोरण फाटीं घेवचें म्हूण मागणी केल्ली। तशेंच ह्या एग्रिगेटर ॲपा आड गोंयभर मोहीमूय चलयल्ली। टॅक्सीकारांचो वाडटो विरोध लक्षात घेवन निमणे कडेन सरकारान हे धोरण फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतला, पूण ताच्या जाग्यार नवीन धोरण हाडपाचें सरकारान जाहीर केला। पर्यटकांची सुरक्षा आनी टॅक्सीकारांचे प्रश्न विचारात घेवन सर्व समावेशक आनी पारदर्शक अशें टॅक्सी धोरण तयार करता म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। हे संदर्भात शुक्रारा मंत्रालयात टॅक्सी कार येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा आनी हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली। हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। सगळ्यांना मिटिंग झाली, परत मिनिस्टर आमचे एलओपी आणि बाकीचे आमदार सगळे जण असले। त्यांचे क्लिअर कट त्यांचे सगळे इश्यूज बारीक इश्यूज त्यांचे सगळे आयकून घेतले, रेल्वे स्टँडा वयल्यान ते हॉटेल स्टँडाच्या पर्यंत। बट गव्हर्नमेंट इज कमिंग विथ अ स्टेट पॉलिसी, कारण हो इश्यू जो हा पळय न्ही, इट इज नॉट ओनली ऑफ द रेट रॅशनलायझेशन, इट इज अ ट्रान्सपरन्सी, सेक्युरिटी आणि रेट रॅशनलायझेशन। ओके, येयल्ल्या टुरिस्टाक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युर्डूय दिसपाक जाय। हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचे पडटले। तांची सगळ्यांची सजेशन्स सांगल्या आनी म्हाका दिसता तांकां सांगलां आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसी दिता म्हणून। त्या ड्राफ्ट स्टेट पॉलिसीन सगळे इश्यू इन्क्लूड जातले। पारंपारीक टॅक्सी ओनर म्हणजे जो फोंड्या टॅक्सी चलयता आनी सांखळे टॅक्सी चलयता तो पासून पोस्टल टॅक्सी चलय पर्यंत रेल्वे स्टेशनाचेर ह्या सगळ्या खातीर आनी येवपी टुरिस्ट वो कसो हांगासर तेज्या भितर ट्रान्सपरन्सी येतली आनी ताका सेफ्टी आनी सेक्युअर कशें फील जातले हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षात घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय। हाज्या खातीर गव्हर्नमेंट इज कमिंग अप विथ अ पॉलिसी। पळय कशें सांगता ही पॉलिसी न्ही, हे काडलेले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एकदा स्टेट पॉलिसी काढली ताका स्टेट पॉलिसी जी ती सुपरसीड करतली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।